प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचे न्हू, आयच्या दिसा हांव उलो दिवंक कशें येता. अन्य देवात हांव अलग रावा. अन्य देवाचो मोग करिनाकात. सर्वेस्पर बापाचो जेजू क्रिस्ताचो मात मोग करा. ताका मात्र आपणा, ताचे थंय मात्र संबंध दवरा. ह्या विशयांत हांव 2 उतरां उलोवंक आशें येता. आज सबार लोक अन्य देवाच्या फाटल्यान वचून घेवन सबार थरांच्या कश्टाक, अनवराक, पिडेक वळवळते आसा. असल्यांनी परत देवा सरशी येवन देवाचो मोग आपणावंक, सर्गींचें राज आपणावंक तांणी बरी जिणी जियेचें म्हूण हीं 2 उतरां हांव दिवंक आशें येता. पयल्यान पयलें हांव इसाय ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत थावन अवस्वर 40:4 वड 6 आनी 8 पर्यंत वाचता. सर्वेस्पर इस्रायलाचो राय आनी ताचो सडवणदार दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा: हांव प्रथम, हांवच अंतीम, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे सारको कोण आसा तो तें परगट करूं, तो तें कळीत करूं, म्हाका रुजू करून दाखोवं. आरंभाक थावन भविश्याची घटना कोणें परगट केल्यात, फुडें घडचें आसा तें आमकां सांगूं दी. भिया नाकांत, गाबर नाकांत. जायत्या काळा आदींच हांवें तें तुमकां सांगलां आनी परगटलां न्हय. तुमीच म्हजी साक्षी. म्हजे शिवाय दुसरो कोण देव आसा? म्हजे शिवाय दुसरें खंयचेंच खडप ना. तसल्या खंयच्याच खडपाचें म्हाका वळख ना. प्रेज द लॉर्ड. हांगा सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांवच प्रथम, हांवच अंतीम, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. सर्ग आनी संवसार रचलो, पृथ्वी रचली, आकाश रचलो, सगळे जाणें ताच्या जाणवायेन रचले. ताच्या सारको दुसरो देव ना म्हणटा सर्वेस्पर देव. तो कळी ती म्हाका ना म्हणटा. आरंभाक थावन भविश्याची घटना सर्वेस्पर देवान मात्र सांगलेली सोडल्या आनी कोणें सांगूं ना. आरंभाक थावन हर एक विशयांत देवान ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्लेलें आसा. देवाच्या विशयांत हर एक जाणवाय ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा. कित्याक आदीं घडिल्लें आतां घडचें आनी फुडें संवसाराच्या अखेर पर्यंत घडचें सगळें ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां आनी कोणेंय खंयच्याय बुकान बरोवं ना. तर कोणें बरयलां आसल्यार ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेरच तांणी बरयल्लें आसा. ह्यो एक पवित्र पुस्तक सगळ्या संवसाराक पवित्र जावन आसा. देवान ह्यो मनशां खातीर बरयल्लो आनी ताचे कायदे, ताचे उपादेश तेणें मनशां खातीर तेणें उगडापे केल्ले आसात. भिये नाकात, घाबर नाकात म्हणटा. जायत्या काळा आदींच हांवें तें तुमकां सांगलां, परगटलां म्हणटा. आदां येळेच्या काळार थावन सगळे सर्वेस्परान परगटलां. हर एक प्रवादी मुखार, मोइजे मुखार, अब्राहमा मुखांत हें सगळें, हर एक प्रवादी मुखार हें सगळें देवान परगट केल्लें आसा. म्हजे शिवाय दुसरो कोण देव आसा म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हजे शिवाय दुसरें खंयचेंच खडप ना. म्हणजे खंयचोच देव दुसरो ना. हांव एकलो माच सगळ्या संवसाराचो देव जावन आसा. तस जाल्यार खंयच्याच खडपाची म्हाका वळख ना म्हणटा. होय, तस जाल्यार खडप आसा तर सर्वेस्पर देव एकलो मात्र. दुसरें खंयचेंय खडप ना म्हणटा सर्वेस्पर देव. द्वितीय ह्या पुस्तकांत पळोवचें जाल्यार हांव सर्वेस्पर तुजो देव. म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव आसचो न्हय म्हणटा. अवस्वर 5 वड 6 10 पर्यंत. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयल्लो तो. म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव आसचो न्हय. इजिप्तांच्या त्या कश्टाच्या वेळार
40 वर्सांनी आमकां भायर काडिल्लो तो देव जावन आसा सर्वेस्पर देव. आमकां खंयचोच देव आसचो न्हय म्हणटा. दुसरो खंयचेंच खडप ना म्हणटा. खंयचेंच खडप आसा तर म्हज्या मुखार हाडा म्हणटा. हांव खंयच्याच खडपाक खंयच्याच दुसऱ्या देवाक हांव वळखना म्हणून देव सांगता. मुर्ती वा कसलेच वस्तूचें रूपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकल्या पृथ्वीर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे. कसलेच मुर्तीचे वस्तूंचे मुर्ती करिनाकान आनी तांची पुजा आराधन करिनाकान म्हणटा. वयर आकाशार आसा, सूर्य आसा, चंद्रेम आसा, नखेत्रां आसात, उरले ग्रह आनी दुसरे सगळे वस्तू आसात, त्या खंयच्याच वस्तूचो तुमी आराधन करचें न्ही. कित्याक ते पुरा सर्वेस्पर देवानूच रचलें जावन आसा. तांकां नमस्कार करिनाका. सगळ्या पृथ्वीर सगळी वस्त देवान रचली. खंयचीच वस्त ना देवा शिवाय हांगा प्रगट जाल्ली या रचली खंयचीच वस्त ना. ही सगळी देवान रचली वस्त जावन आसा. ती ताच्या हाता सकयल आसा आनी ती मनशाच्या हाता खाल देवान दिला. मनशांक ती वापरूंक, मनशाक जिविताक जाय जाल्ल्या तशें ती वापरूंक म्हूण देवान दिला. खंयचीच आनी दुसरी वस्त ना. ताका सगळे आमी देव करून आराधन करचें न्ही, पुजा करची न्ही ताची. ताचे थंय आमी खंयचलेंच त्या मुर्तींचेर भरवसो दवरूचो न्ही, भवाट दवरूचो न्ही. धरणी पंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे सांगाता. धरणी पंदाक जायत्यो वस्तू आसात, उदकांत जायत्यो वस्तू आसात, मासल्यो आसात. त्या खंयच्याच वस्तूंची तुमी रूपणें करून घेवन दवरून ताका आराधन करचें न्ही, ताची पुजा करची न्ही. ताची कसलीच आमी त्या विशयांत आमी तकली आटोवची नाका. कित्याक सर्वेस्पर देव एकलो मात्र सगळ्या ससनाचो देव जावन आसा. ताची एकल्याची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय. तांकां नमस्कार करिनाका वा तांची पुजा करिनाका म्हणटा. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव, म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजाशी करतलो. आमच्या भुरग्यांचे 3ऱ्या आनी 4थ्या पिळगे पर्यंत आमी केल्ल्या पातकांची गुन्यांवाची शिक्षा आमकां मेळटली. हें जावन खंडीत जावन मेळटली आनी ती मेळनासतना वचना. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजी दया दाखयतलो. देवाचे उपादेश पाळटल्यांक, देवाचे कायदे पाळटल्यांक, देवाच्या वाटेन चलतल्यांक देव सांगता 1000 पिळगे पर्यंत हांव तांकां म्हजी दया दाखयतलो, म्हज्या आशिर्वादान भरतलो म्हणटा. कित्याक हें सगळें देवान रचलें आसा. सगळें ह्या रचने वयर खंयचीय आमी ताची मुर्ती या खंयचेय ताची वस्त दवरून आमी ताची पुजा करची न्हय म्हणून देव सांगता. कित्याक हे आमकां नासाच्या वाटेक आपूण व्हरता आनी आमचे जीव, आमची कूड नास जाता, आमचें सैम नास जाता, आमचें मनशापण सगळें नास जावन वयता. कित्याक पिळग्यांच्या पिळगे पर्यंत देवाचे आशिर्वादी पडटा आनी तर देवाथान पयस गेल्ल्यांक देवाचो शिराप लागता. हें आमी पळोवंक जाय आसलें. कित्याक असलीं कामां आमी करता, आमच्या जिणेंत आमी आज शांती समाधान मेळना, सूख मेळना, संतोष मेळना म्हणून आमी असल्या मुर्त्यांची पुजा करता, असल्या मुर्त्यां कडेन वता, असल्या मुर्त्यांच्या मनशां कडेन वचून आमी तांचे थंय आमी परात्ता आनी आमकां देवाचो शिराप लागूंक साथ आसा. कित्याक जणवायच्या पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार परत जणवाय अवस्वर 14 ओळ 27 नांव नासलेल्या मुर्तींची पुजा करची न्ही. अवस्वर 14 थान आमी पळया ओळ 27 थान आमी पळया. कित्याक नांव नासल्या मुर्तींची पुजा सर वायटांचो आरंभ, कारण आनी शेवट वय. तर देवान रचल्या हर एक वस्तूंची आमी मुर्ती करून ताची पुजा करता तर ताचो आमकां आराम, कश्टांचो, अनवारांचो
आनी समाधान आमकां मेळना तसल्या ह्या जिविताचो आमकां आरंभ, आमच्या कश्टांचो आरंभ थंय स्टार्ट जाता म्हणटा देव. आनी तेच ती पुजा आमची आमच्या जिविताचे नासाचें कारण जाता आनी ती शेवट पर्यंत आमकां आसतली. आमचो ह्या संवसारांत अखेर पर्यंत, मनशाच्या कुडीचो अखेर पर्यंत ती आमकां भोगूंक मेळटली. मुर्ती पुजा करतात ती अतिरेक खुशालकायेन पिशीं जातात. मुर्ती पुजा करताली अतिरेक संतोषान खुशालकायेन पिशीं जातात म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक आमी त्या मुर्ती पुजेच्या अनभव तेंच्या मंदिरांनी तर पुजा करता, तांकां आमी पुजेक आमच्या देवाच्या आशिर्वादांचे तर पयशे आमी दिता, तर आमकां अतिरेक धादोसकाय भोगता. कित्याक ते थोड्या विशयान आमकां ते संतोष करयतात, खुशी करयतात. तुका तें मेळटलें, हें मेळटलें, तुका ग्रेस्त मेळटली म्हणून ते आमकां भुलयतात आनी आमी अतिरेक संतोशान बुडटा. आमचो भवाड ताचेर आमी दवरता, तेन्ना आमी अतिरेक संतोशान बुडता आनी आमच्या देवाक आमी विसरता. आमच्या देवा वयलो भवाड आमी सोडटा, आमी तांचेर विश्वास दवरता. वा फटकिरो प्रवाद करतात, वा अन्यायान जियेतात, वा फटकिरो सपूत घेवन फाटीं सरनात. होय, आमी ताणी दिल्लो फटकिरो सपूत आमी पाती येता, ताणी सांगलेलें आमी करूंक तयार आसा. ताणी ते अन्याय जावंक आमचेर असलीं उतरां आमकां ते सांगतात आनी आमी खुशी जाता, संतोश पावता. आमी चिंता आमकां शांती समाधान धादोसकाय ताचे थंय मेळटा म्हणून आमी ताचेर भर दवरता आनी आमचें जिवन आमी पिड्यार करून घेता. वा फटकिरो सपूत घेवंक फाटीं सरनात. ती निर्जीव मुर्तीचेर विश्वास दवरतात देखून फटकिऱ्या सपुताक लागून तांकां ख्यास्त मेळटली म्हूण ती चिंतिनात. होय, असल्या फटकिऱ्या सपुता खातीर, असल्या मुर्त्यांचो आमी पुजा करच्या खातीर आमचो अखेरेक निमाणो आमचो सर्व नाश जातलो, सत्यनाश जातलो. कित्याक आमचे देवा थंय कश्ट मेळटले, अनवरां येतलीं, आमकां पिडा शिडा वाडटली आनी आमच्या ह्या जिवितान आमकां समाधान आसचें ना आनी आमकां ख्यास्त तयार आसतली. हें आमी जाणा जावंक जाय. आमच्या जिवितान आमी हर एक घडये चिंतूंक जायचे कोणाचो मोग करचो, तर देवान रचल्या ह्या वस्तूंचो मोग करून ताची पुजा करची. ह्या सर्वेस्पर देवाचो जिवीत दिल्ल्या जीव असल्या देवाचो आमी मोग करचो म्हणजे आमी आमच्या मोतीन दवरूंक जाय आनी सदांच आमी देवा कडेन मागूंक जाय. देव मात्र आमचो जिवंत देव, जिवीत दिवचो देव आनी ताची मात्र आमी सेवा करूंक जायची. निती नियमांत जेरेमिया पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार परत अवस्वर 7 आनी वळ 8 थंय. जेरेमियाच्या पुस्तकांत अवस्वर 7 आनी वळ 8 थंय आमी पळोवचें जाल्यार तुमकां कित्याकच उपकारना तसल्या फटकिऱ्या उतरांचेर पाती येतात. अशें आमकां ते फसयतात की सगळें सारकें जाता सत आनी ताच्या सगळें आमकां मेळटा म्हूण आमी चिंता. कित्याक 8 थंय हांव वाचता, पूण तुमकां कित्याक उपकारनात तसल्या फटकिऱ्या उतरांचेर पाती येतात. ही कसलींच आमकां उपकाराक पडना, आमकां कांयच फायदो जायना. आमकां ताचे थंय कश्ट येतले, आमी देवा थंय भायर सरतले, पयस सरतले, देवाचो मोग आमचे थंय आसना. पूण कित्याक अखेरेक आमी जेजू सरशी येवंक आशेता तेन्ना सगळें संपल्लें आसता. कित्याक तुमी चोरतात, जीवशी मारतात, प्रद्वार करतात, फोड साक्ष दितात, बालाक धूंप लासतात, तुमकां वळख नासलेल्या परक्या देवांची सेवा तुमी करतात. होय, आमी चोरता, फोटी सांगता, नागयता, हसले सगळें आमी करता. तांच्या देवाक, त्या अनभावार्थी देवाक आमी आमचो दुडूय दिता, पुजा करूंक तांकां आमी आमचो दुडूय दिता. आमी ताचे थंय पयस सरना, कित्याक आमी ताचेर भावार्थ दवरून आसता आनी 2 जणीर पांय दवरता. असल्या 2 जणीर पांय दवरले तर मनीस उदकांतच पडटलो. आमचो फोंड आमीच खोणून घेवन आसा. असलीं कामां आमी करता आनी आमकां शांती समाधान आसना. देवा थंय आमी खंडीत पयस सरतले.
आणि उपरांत म्हजे नाव असलेल्या मंदिरांत म्हजे मुखार येवन म्हणटात आमी आतां सुरक्षीत म्हणया. वय खंडीत जावन आमच्या देवाच्या मंदिरांत मागीर हें सगळें आमी करता, कोणाकी कळना, कोण मनशांनी आमकां पळोवना म्हणया. पूण नीज देव, जिवंत देव आमकां पळयत आसा म्हणून आमी समजना. कित्याक तो सगळें जाणा, तो सगळें पळयता म्हणटा. आनी आमी आमचो देवाच्या मंदिरांत वेता, हात वयर करून दिम्यांनी मागता, सक्टांनी आमकां पळयचें म्हणून मागता, दोळे धांकून मागता, आराधन करता, सगळें करता. पूण हांगा आमकां कसलीच कसलेंच आमकां थंयथान तेजो रिजल्ट मेळचें ना. कित्याक आमी आमच्या देवा थंय पयस आसा आनी थंय आमी देवा कडेन मागता आनी हांगा आमच्या दिवन देवा कडेन मागूंक येता. तर आमकां आमचें जिवीत सुफळ जायना. आमी खंडीत कश्टाक पडटाले आनी आमकां तेच कश्ट आमच्या जिवितांत, आमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत आमकां मेळटले. कित्याक आमी देवा थंय पयस सरता आनी देवाचेर भवाट दवरना. देवा थंय आत्मविश्वास आमचो आसना. आमी थोड्याच सुखा खातीर, थोड्या संतोशा खातीर, थोड्याच नांवा खातीर हें सगळें करूंक आमी आशेता. पूण संवसारांत कसलेंच नांव हांगा उरना, तें हांगा अळसून वतलें. पूण देवा थंय आमी दवरलेलें नांव आमकां सासणा जिविताक, ससणीच्या जिविताक आमकां तें मेळटलें. थंय आमकां सर्गींच्या राजांत तें जेजू सरशींक वचूंक आमकां कुमक करतलें. तें आमी पळोवंक जाय, चिंतूंक जाय आनी आमी देवाचो मात मोग करूंक जाय. आज असलीं कामां केल्लीं पुरा कश्टान संपडून आसात. कित्याक एक घर बांदचें जाल्यार आमी वास्तू पळयता, जायत तसलीं आमी जायतीं फितीसपणां करनासा. वास्तू शिवाय आमी घर बांदिना. वास्तू कोणें पळोवचें? भावार्थी मनशांचें काम न्हय तें. फितीसपणां करचें भावार्थी मनशांचें काम न्हय. भावार्थी मनशांचें काम आसा देवाचेर एकल्याचेर मात्र विश्वास दवरूंचो. तो मात्र खरो देव, नीज देव, नितीवन देव, आमकां सुटका दिवचो देव, आमकां सडवण लाभोवचो देव, तो एकलो मात. पूण आमी आज ल्हान ल्हानशे कामाक वास्तू पळयता, तें कूड सारकें ना, हें कूड सारकें ना, तशें न्हिदल्यार तुमकां बरें जाता, अशें न्हिदल्यार तुमकां बरें जाता. कुडांत ती रांदचें कूड थंय दवरल्यार बरें जाता, एंट्रन्स आनी खंय दवरल्यार बरें जाता. हें खंयचेय पवित्र पुस्तकान बरयल्लें ना. ह्या प्रकार करा, त्या प्रकार करा. पूण कितें बरयलां? सगळें आमच्या जिविताक कितें जाय, बरें आनी वायट मात्र बरयलां. तें मात्र आमकां विंचून काडूंक पवित्र पुस्तक सांगता आनी आमी तें मात्र विंचून काडूंक जाय. सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सक्तीन ताच्या एकल्याचो मात्र मोग करचें म्हणून सर्वेस्पर देव आमकां सांगता आनी पवित्र पुस्तकान बरयल्लेलें आसा. निती नियमांत आमी पळोवचें जाल्यार परत अवस्वर 6 आनी वळ आसा 4 थान. अवस्वर 6 आनी वळ 4 थान आमी पळया. आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या सक्तीन सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमयता तीं उतरां तुज्या काळजान खंचोन दवर. हय, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या सक्तीन सर्वेस्पर देवाचो एकल्याचो मात्र मोग करची. जेजू क्रिस्ताचो मात्र मोग करचो. तो मात्र आमकां सडवण दिवंक येयल्लो. ताणें मात्र आमच्या सगळ्या काळजान मोग केलो. ताणें मात्र आमची पातकां बक्षिल्लीं. ताणें मात्र आमकां सुटका दिल्ली. क्रुसाच्या मरणा पर्यंत ताणें आमच्या बसो तेजो जीव वारयलो आनी ताणें आमकां सुटका दिली. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलून आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना तांकां ती सांग. वाटेर चलून आसतना, उठतना, बसतना, न्हिदतना, जेवतना हर एक घडी तुज्या भुरग्यांक ती सांग म्हणटा. कित्याक ती आज आमच्या भुरग्यांक आमी
सांगची गरज आसा ना तर आमची भुरगीं आडवाटे वेतीत आनी ती आमचे थंय पयस वेतीत. जेजूचें उतर सांगता आमकां ती पयस करतलीं, आमचे थंय वेगळें जातलीं, कित्याक तांकांय देवानच आमचे थंय रचला. ती पयस गेलीं तर आमच्या कुटुंबाक शिराप लागतलो. कित्याक दिती नियमांत परत सांगता, दिती नियमांच्या अवस्वरांत वळ 7 अवस्वर 7 आनी वळ 2 थांव तांचे कडेन कसलोच सल्लो करिनाका आनी तांकां कांय दया दाखयनाका. तांचे कडेन लग्न जायनाका. तुजे धुवेक तांचे मदल्या कोणाच्याच पुता कडेन वा तुज्या पुताक तांच्या मदल्या कोणाच्याच धुवे कडेन लग्न जावंक सोडिनाका. तुवें लग्न जायनाका आनी तुज्या पुताक आनी तुज्या धुवांक लग्न करून दिनाका आनी लग्न हाडिनाका म्हणटा. आनी तांच्या कडेन कसलोच सल्लो करिनाका, तांकां दया सयत दाखयनाका म्हणटा. आमी तर एक पटी दया दाखयली तर त्या सैतानाच्या मुठी भितर आमी फसता, त्या सैतानाच्या मुठी भितर आमी सांपडटा. आमकां परत भायर येवंक जायना. आमच्या देवाक विसराचेंच पडटा. कित्याक ती आमकां फसयतात आनी आमकां अतिरेक संतोशान बुडयतात. त्या खातीर आमकां परत फाटीं येवंक जायना. कित्याक तांचे वरवीं तुजो पूत मुजे थंय पयस सरून हेर देवाची सेवा करतलो आनी सर्वेस्पराचो राग तुमचे विरोध जळटलो आनी बेगीनच तो नाश करतलो. होय, आमची भुरगीं केन्ना तर भायर गेलीं, आमचे थंय भायर गेलीं, देवा थंय विसरून देवाक पयस सरलीं, तर देवाचो राग पयले आमचेर पेटतलो, ताच्या उपरांत आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या पिळग्याचेर. 3-4 पिळग्या पर्यंत आमकां तो देवाचो राग बेसतलो. त्या खातीर आमी आमच्या भुरग्यांक हर एक घडी देवाचें उतार दाखोवन दिवंक आसा, सांगून दिवंक आसा, तांकां शिकोवंक आसा. हर एक घडी तेणी देवाच्या मोगांतच रावूंक आसा. हे नीज जावन आसा. केदाळा आमी देवा थंय पयस सरता, आमकां हर एक तराचे कश्टांचे अनुभव जातात, कश्टांचो अनुभव जाता. तसलो अनुभव आमकां नाका. आमी देवा थंय पयस सरचें नाका. कित्याक तुमच्या जिणेच्या जिवाक अनुभव ते सांगता खान दिनाकात म्हूण सांगता. कोरीत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2 दुसऱ्या कोरीत 2 कोरीत अवस्वर 6 आनी वळ 14 थावन आमी पळया. अवस्वर 6 वळ 14 थावन तुमच्या जिणेच्या जिवाक अनुभव ते सांगता खांद दिनाकात. बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें. आमी पळयता कोस्ताना 2 पाडे सांगता आसतात, पूण एकच लेखाचे एकच तराचे तर ते पाडे आसात जाल्यार मात्र आमकां ते कोसूंक मेळटात. एक तर हारामी आसा, एक सादो आसा, तर त्या पाड्यांक घालून आमकां कोसूंक जायना. तशेंच बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें म्हणटा देवाचें उतार. उजवाडान आनी काळोखान सांगता जिवनचें कशें. वय, उजवाडाक आनी काळोखाक सांगता जिवंक जायना. उजवाड मात्र आमकां जाय आसचो. काळोखान आमकां कसलेंच काम करूंक जायना. काळोख आयलो तर आमकां दिसना. आमच्या मतेक कसलोच काळोख आसा तर आमकां कितेंच उजवाड हाडूंक जायना. पूण आमी उजवाडान चलता जाल्यार, देवाच्या उपदेशा प्रकार चलता जाल्यार आमकां खंडीत जावन तो उजवाड आमकां सुडका दिता. देवा थंय एकवटायता, आमची मोत उजवाडायता. कित्याक उजवाड आसा थंय काळोख उरना. तर आमी देवाचो मोग करूंक आसा. देवा थंय आमी बरो संबंद दवरूंक आसा. आमची जिणी ताका उपसून दिवंक आसा. तेन्ना मात्र आमी आमच्या जिणेंत सफळ जातले. कित्याक देंवचाराक, क्रिस्ताक आनी देंवचाराक परस्पर संबंद कितें. क्रिस्त जावन आसा सर्वेस्पर देव. तो सर्वेस्पर जावन आसा, तो रचणार जावन आसा, तोच आदिमागांत हांव आसलो तोच देव जावन आसा. ताच्या शिवाय दुसरो देव ना. तर जेजू क्रिस्ताक आनी देंवचाराक कितें संबंद आसा? कांयच संबंद ना. कित्याक तो ताच्या भुरग्यांचे वायट
करूंक आशेता, पूण जेजू त्याच्या भुरग्यांचे बरें करूंक आशेता. तो आमकां सर्गींचे रात दिवंक आशेता, आमची पातकां बक्षिता, आमकां हर एक वायटांतल्यान निवारता, हर एक कश्टांतल्यान तो निवारता, आमची पिडा शिडा तो गूण करता. आनी संवसारांत आयले तेन्ना जेजून तेंच केलें, हर एकल्याक सुटका दिली, कश्ट अनवारांत निवारलें. हर एक घडी तो आमच्या सांगात आसा, आमच्या काळजांत आसता आनी आमकां तो राखता. आमकां नीज वाट, सताची वाट, उजवाडाची वाट तो दाखयता. विश्वासी जण बेविश्वासा सांगता कित्यान सहभागीदार जाताले. बेविश्वास सांगता आमी भागीदार जावयेत गी, तर आमची विश्वास सांडूंक ते आमकां कारण जातले. सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बरोबर बंब्यांक गौरव दिव्येत गाय. पवित्र पुस्तक हें म्हणटा. देवाच्या मंदिरांत देवाच्या बरोबर बंब्यांक आमी गौरव दिव्येत गाय. वय आज आमी आमच्या ताबेनांतल्यान जेजूची कूड आनी रगत मात्र परिवर्तन जाल्लें, रुपांतर जाल्लें पळयवेत. थंय कसलेच मुर्ते नात. निजा देवाची मुर्ती आसा तर नीज देवाची, जिवा देवाची मुर्ती आमकां उगडास हाडून पळोवंक मात ती दवरलेली आसा, पूण ताची पुजा कोणीय करिनात. देवाच्या नीज मांसाची आनी रक्ताची मात्र आमकां पुजा करूंक आसता, ताका मात्र आराधन करूंक आसता, पूण मुर्ती पुजा आमकां करूंक ना. कित्याक खंयचेय देवान रचलेल्या मुर्तींची पुजा आमकां करूंक जायना. ती हुंकानात, चलनात, हातपांय हालयनात, पळयनात आनी तांकां स्वास ना. तांकां खंय आमी दवरला ती थंयच आसतात. तांकां चलूंक जायना, कांयच करूंक जायना, ती कशी दवरल्या तशींच आसतात. त्या मुर्त्यांचो आमकां पुजा करूंक जायना. पूण आमचो देव जिवंत देव, तो आमकां राखता, पळयता, आमकां आयकता. तशें जाल्यार देवा कडेन आमी संबंद दवरया. आमीच जीवन देवाचें मंदीर ह्या विशयांत देवान सांगला. ताचे मदें हांव म्हजें मिडार करतलों, तांचे मदें जियेतलों, हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी प्रजा जातली. होय, आमी जावन आसा जिव्या देवाचें मंदीर. आमकां देवान वर्ते मोल दिवन विंचून काडलेली, वर्ते मोल दिवन आमकां घेतलेली प्रजा जावन आसा. आमी ताचीं भुरगीं जावन आसा, कित्याक आमी ताचें जिवें मंदीर जावन आसा. तो आमच्या काळजांत रावता, आमच्या आत्म्यांत रावता आनी आमकां बुजयता. ताचे मदें हांव म्हजें बिडर करतलों म्हणटा जेजू. तांचे मदें हांव बिडार करता. आमच्या काळजांत ताचो पवित्र आत्मा आसा. देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत आसा, आमच्या आत्म्या सांगता तो काम करता आनी आमकां स्वताच्या वाटेन जो चलयता. तांचे मदें हांव जियेतलों, हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी प्रजा जातली म्हणून आमकां देव सांगता. तिमोथी बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 6 आनी वळ 15 देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतालो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो, रायांचो राय तो, धन्याचो धनी तो. होय, एक दीस निमाणो दीस आसा, निमाणो दीस आमकां येतालो. त्या दिसा तो आमकां प्रत्यक्ष पळोवंक मेळटलो, कित्याक तोच जावन आसा अधिपती, रायांचो राय आनी धन्याचो धनी. तो एकलो मात्र सत्यवान, तो एकलो मात्र अमर उजवाडान चलचो, अमर उजवाडान आसचो तो देव जावन आसा. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडान जियेता. होय, अगम उजवाडान, ससनाच्या ससनाक फालवाना तसलो उजवाड तो जावन आसा. त्या उजवाडान तो जियेता आनी आमकां त्या उजवाडान जियोंक तो आपयता. आमकां उलोव दिता तो तसल्या उजवाडान आमी जियोंक. तसल्या संवसारा जिवितांत आमी सदांच जिवंक तो आमकां आपण दिता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणच ताका देखूंक शकना. ताका जावं मान आनी ससनाची राजवट की आमेन.
खंयच्याय मनशान ताका पळोवना. आदम आनी येव आसतना देवान रचल्या तेन्ना तो खंयच्याय रुपार दिसनातलो. उलयतालो तांच्या कडेन, अब्रामा कडेन उलयतालो, मोइजे कडेन उलयलो, प्रवाद्यां कडेन उलयलो, पूण उज्ज्याच्या रुपार मोइजे कडेन तो उलयलो. पूण देव उलयतालो, ताचो ताळो आयकतालो, पूण तो खंयच्या रुपार आसा म्हूण कोणेय आज पर्यंत पळयल्लें ना. ही सृश्टी रस्ते देव कोणाकय दिश्टी पडना, पूण हर एक कडेन तो उलयलो तेजो ताळो मात्र आमकां आयकूंक मेळ्ळा आनी पवित्र पुस्तकान बरयल्लेलें आसा. आनी आज आमकांय उलोवंक मेळटा. सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या सक्तेन आनी सगळ्या आमच्या आत्म्यान तर देवा कडेन आमी मागता जाल्यार ताचो ताळो आमकांय आयकूंक मेळटा आनी आमी आयकवेत आनी ताच्या कडेन आमी आमचें काळीज समर्पण दिवंक आमी ताचे कडेन तयार जायत. असले आमकां तो आमचे कडेन उलोवंक मेळटा. तो मात्र अमर आनी ससनाची राजवटकी ताच्या थंय आसा. तो मात्र आल्फा आनी ओमेगा, निमाणो आनी पयलो, आरंभ आनी अंत, प्रथम आनी अंतीम. उगड्यापणाच्या बुकांत अवस्वर 22 आनी ओळ 13 सांगता. तो मात्र आल्फा आनी ओमेगा, निमाणो आनी पयलो, आरंभ आनी अंत म्हणटा. होय, तो एकलो मास ससनाचो देव, ताचे शिवाय दुसरो देव ना. तर कोणीय देव आसा तर ताका म्हजे मुखार हाडा म्हणटा. हांव तसल्या खंयच्याय खडपाक हांव वळखना म्हणटा. देव आज आमकां शिकयता ताचो एकल्याचो महात्मोग करूंक. खंयच्याय देवाचो रुपणेगण तुमी ताचो मोग करनाकान, ताका आराधन करिनाकान, ताका स्तुती करिनाकान म्हूण देव आमकां आज शिकयता. हें उतार 7 जावन आसा आनी हें आमच्या जाणवायेक, आमच्या जिविताक जाय जाल्लें उतरां जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. ही आमी केदाळाय आमच्या मतीन दवरूंक जाय. ताच्या एकल्याचो मात्र मोग करूंक जाय. ताचे शिवाय दुसरो देव आमकां आसचो न्ही. खंयचोय देव आमकां पळोवंक मेळना आनी खंयचोय देव आमचे कडेन उलयना. सर्वेस्पर देव एकलो मात, जेजू क्रिस्त मात आमचे कडेन उलयता. असल्या देवाक आमी सदांच आराधन करया, ताचे कडेन मात्र मागया, ताची स्तुती करया, ताका होगळशिया आनी ताका आमकांच आमी ताका समर्पण दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उतर तुजें सौम्या, जिवीत उजवाडायता. उतर तुजें धन्या, जिवीत सुफळ करता. दैवीक तुजें उतर, अत्रेगान आयकता. मोगाळ तुजें उतर, भक्तीन सदां पाळता. ससनाचो दीव दिवचे, उतर भोव मोगाचे. आत्मीकतान भागवचे, उतर सौम्या तुजें. दैवीक तुजें उतर, अत्रेगान आयकता. मोगाळ तुजें उतर, भक्तीन सदां पाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन.